लेवी शास्त्र पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, सर्वेस्पराचे दाबाजीक उत्सव हे म्हणजे पवित्र जमाती ज्यो तुम्ही नेमलेल्या काळार प्रगट करूंक जाय. पहिल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा सांजेर सर्वेस्पराचे पास्क. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या दिसा सर्वेस्पराच्या मानाक बेकामेर उंड्याचे परब सुरू जाता. 7 दीस तुम्ही बेकामेर उंडो खावंक जाय. पहिल्या दिसा तुम्ही एक पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुम्ही कसलोच भरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस तुम्ही सर्वेस्पराक होम बल्यो भेटोवंक जाय. 7वो दीस पवित्र जमतेचो दीस. तुम्ही कसलोच भरासो वावर करचो न्हय. सर्वेस्परान मोइजेक म्हळें, इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देशाक तुम्ही गेल्या उपरांत तुमचे लुवण्याची पयली पेंडी याजकाक हाडून दिवंक जाय. सर्वेस्परान तुमकां मानून घेवचे खातीर याजकान ती सर्वेस्पराक समर्पणाची रीत चलोवन भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा याजकान ती भेटोवंक जाय. साबाताच्या दुसऱ्या दिसा थावन म्हणजे तुम्ही समर्पणाची पेंडी भेटयल्या दिसा थावन 7 हप्ते तुम्ही मेजूंक जाय. 7व्या साबाताच्या दुसऱ्या दिसा पर्यंत तुम्ही 50 दीस मेजूंक जाय आणि उपरांत सर्वेस्पराक नव्यान अन्न बली भेटोवंक जाय. 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस प्राजिताचो दीस. त्या दिसा तुम्ही पवित्र जमत चलोवंक जाय. तुम्ही उपास करूंक जाय आणि सर्वेस्पराक होम बल्यो भेटोवंक जाय. इस्रायेलितां कडेन उलोवन तांकां अशें सांग, ह्या 7व्या म्हयन्याच्या 15व्या दिसा थावन 7 दीस पर्यंत तुम्ही सर्वेस्पराच्या मानाक तंबाची परब चलोवची. पहिल्या दिसा एक पवित्र जमत चलोवची. तुम्ही कसलोच भरासो वावर करचो न्हय. 7 दीस सर्वेस्पराच्या मानाक होम बल्यो भेटोवंक जाय. दाबाजीक सभेचो दीस हो. तुम्ही कसलोच भरासो वावर करचो न्हय. सर्वेस्पराच्या मानाक आचारान करूंक जाय ते उत्सव हे. ह्या उत्सवांक इस्रायेलितांच्यो पवित्र जमती आपोवंक जाय आणि उज्यान लासल्यो बल्यो, होम बल्यो, अन्न बल्यो, बलिदानां आणि पिवनदानां हर एक दिसाच्या निर्दिष्ट विधी प्रमाणे भेटोवंक जाय. देवाचे उतार हे. मातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. ह्यो ओपारी सांगून जातास जेजू थंयसो भायर सरून गेलो आणि आपल्या माय शहराक फाटी आयलो. थंय तांच्या सिनेगोगांत ताणें दिल्ली शिकोवन आयकून विस्मीत जाल्लो लोक म्हणटालो, खंय तावन हाका ही जाणवाय आनी आसर्या करची ही पदवी. हो सुताराचो पूत न्हय? मोरी म्हणटात ती हाची आवय न्हय? आणि जाकोब, जुजे, सिमाव आणि जूद हाचे भाव न्हय? हाच्यो भयणी सकड आमचे मोदे आसात न्हय? तर हाका हें सकड खंयचे आयलें? अशें ताका तांणी नाकारलो. देखून जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान सुकाना. आपल्या माय गांवांत आनी काश्या कुटुंबांत मात्र ताका तो मेळना. आनी तांकां भावार्थ नातलो देखून तांचे मोदे ताणें चड असर्या केली नात. देवाचे उतार हे.